क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो भयणींनो, आयच्या सुवार्तेच्या वाचपांत देवाचें सैम आनी मनशाचें व्यक्तित्व सैम आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां. मनशाचें सैम कशें जालें एक नीज घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पोर्चुगालाची राणी एलिझाबेथ आनी तिचो पती राय डेनिस. एलिझाबेथी विशयान सांगचें जाल्यार सोबीत सुंदर राणी, केवल पळोवंक मात्र न्ही, तिची जिनिन्स तितली सोबीत सुंदर, उदार मनाची, देवबेरांतेची, भाग्यवंत जिणी जियेल्ली. पूण तिचो पती डेनिस स्कांदलाची जिणी जियेतलो, ताची जिणी तितली बरी नातली. एलिझाबेथ राणयेक सदां मिसावेचें, भक्तीपणांत भाग घेवचें असलें एक बरें गूण तिचे थंय आसले. एक दीस अशें घडलें, रायाच्या परिवारांत एकलो सेवक बारीक कश्टार आसलो. त्या कश्टार आसलेल्या त्या सेवकांतय राणी एलिझाबेथीक जायतो मोग आनी हुस्को आसलो. आनी त्या सेवकाच्या कश्टांत जायत्या उदारपणान तिणें कुमोवकी केल्ली आनी जायतो हुस्को ह्या सेवकाक ह्या राणयेन दाखयल्लो. आनी एक सेवक आसलो, ताका इल्लो मसोर जालो. देखून कितेंपणी करन ह्या सेवकाक लगड काडीचें म्हूण तो आशेता आनी शिदा राया डेनिसा लागीं येता आनी सांगता, राणी आनी तुज्या सेवका मदें इल्लें लूज कनेक्शन आसा, तांचे मदें संबंद आसा म्हणून एक गडपाक हांडीर आसता. रायपाती येता आनी ह्या सेवकाक एक कागद दिवन पयशिल्या गांवाक धाडटा, राणाक. आनी त्या पत्रांत बरयल्लें, वो पावुल्लें सकाळची बेशी मारा म्हूण. रायान कितेंच विचार करूंक ना, शिदा पत्र बरोवन ताका धाडलें. आनी ते रानांत आसलेल्या ताच्या मनशांक ताणें सांगून दवरलें, ज्या कोणा लागीं हांव पत्र दिवन धाडटां ताका नास करा. वो सेवक कितें म्हूण गुत्त नासतना कागदान बरयल्लें शिदा काणयोन गेलो. येताना इगर्जेची गांठ वाजली, तो शिदा इगर्जेक गेलो. मिसान तो भक्तीपणी भाग घेता आनी उपरांत तो ताची मेटां काण फुडें वेता. ताच्या पयलें रायान आनी एकल्या सेवकाक कोणें दूर दिल्लें ताका आपूण एक पत्र दिवन धाडलें. वस पयलें गेल्ल्या सेवकाची खबर कितें जाली म्हणून आनी हें म्हणून. अशें रानाक वचोन मोगाच्या भाव भयणीनो दूर दिल्लो तो सेवक कागद घेवन पयलें पावलो आनी रानांत आसलेल्या मनशान तें कागद उक्तें करनासतना ताका जिवेशी मारलो. आनी उपरांत इगर्जेची मेटां खाण गेल्लो वो पयलो सेवक राणयेक मोगासो आशिल्लो हें पत्र घेवन वेताना ताणें म्हळें, ताका ऑलरेडी आमी लगड काडला, ही खबर आसून रायाक दी. घडली गजाल कितें म्हूण नेना आसतलो, वो सेवक फाटी येवन रायाक खबर दिता. राय सक्कड आयकता. निमाणें रायाक राणयेचो तो हुस्को, राणयेचें उदारमण, राणयेचें बरेंपण तो समजता आनी आपणाच्या सेवकाची मसोर तो जाणा जाता. भावांनो भयणीनो, मसोर कितें करता? पवित्र पुस्तकांत जायते दाखले आसात. आबेला वयर कायनाक मसोर जालो आनी हाका लागून कायनान आबेलाक जिवेशी मारलें. जाकोबाच्या 11 पुतांक जुजेचो मसोर जालो, ताका पुट्टुबायंत उडयलो आनी ताका उपरांत इजिप्ताक वसाजें पडलें, ताका विकून सोडलो. साऊल रायाक दाविदाचो राग मसोर जालो आनी हाका लागून साऊल लगड जावन पावलो, तो मेलो. फारिजेवांक, याजकांक, सदुसेवांक जेजूचो मसोर जाल्लो आसा. आनी लांब खाणी तुमी वाचची जाल्यार एस्तराच्या पुस्तकांत आमान आनी मोर्देकायची खाणी तुमी वाचा. मोर्देकाय इतलो बरो जुदेव की तो जुदेवांचें बरेंपण आशिल्लो, ताका लगड काडीचें म्हणून आमानान प्रयत्न केल्ले मात्र न्ही, एक फाशी दिवंक रेडी केल्ले खांबे. निमाणें रायान आमानाकच त्या फाशेच्या खांब्याक उबारून ताका जिवेशी मारलें. मसोर मनशाक लगड काडटा जाल्यार
उदारपण बरें म्हण मोगाच्या भाव भयणो मनशाक बाचावी दिता म्हणलें लिसांव आज आमी शिकोवंक जाय. देखून जाकोबाचें 3रें पत्र 14वी ओळ अशें म्हणटा, मोसोर आसले कडेन ना समाधान आनी हर एका तराचें खोटेपण पळोवंक मेळटास. देखून विलप्या बाण बोवापुराचें पद बरयलें तें म्हाका तवळ तवळ मोसोर म्हणटाना उडास येता. ना मोसराक वकात ना, मोसराक वकात ना, मोसरी मनशाक दुसऱ्यांचें बरेंपण पळोवची सकत ना. तितलें मात न्ही, मुखार सुद्दां ताणें बरयलेलें आसा, मोसरी मनशाक मातयेंत पुरल्यार शेजारा मातयेन पुरलेल्या की बरकात ना म्हण. निजा की वय आज मोसराक लागून घरा भितर कितें जाता, आमच्या समाजेंत कितें घडटा, इवन राजकीय क्षेत्रांत कितें घडटा, पवित्र सभेंत कितें घडटा, हें आमच्या दोळ्या मुखार आसा. हाका प्रतिरोध जावन सुवार्थेन कितें दिलां, देवाचें उदारपण. देवाचें उदारपण कितलें म्हळ्यार पयली संगत आज आमी देवाच्या उतरांत शिकोवंक जाय. देवाच्या उतरांत मोगाच्या बाबतींत देव आपल्या उतरांक बिलकुल सुखाना. कितें थंयसर सांगलें, वस तुजें काम कर, तुका मजुरी आसा देवान. वा थंयसर आमी ओपारींत पळयता तो धनी कोणी न्ही, देवूच. देवान कितें सांगलां, कितें दिता म्हणा तें दिलां. पूण सकाळी आयल्या संजे आयल्या एकच कितें म्हणलो एक वाद थंयसर उदेताना आयच्या पयल्या वासाक म्हणटा, देवाचो वाटो मनशाच्या वाटा परी न्हय, देवाची चिंतना मनशाच्या चिंतपा परी न्हय. देवाचो वाटो विचित्र वेगवेगळ्या तराच्यो. देखून मोगाच्या भाव भयणो ह्यो देवाचो वाटो आमकां समजूंक तितलें सलीस ना. पूण देव ताणें दिल्ल्या उतरांक बिलकुल सुखाना. देव ताचें उतर पाळटा म्हणलें स्पश्ट चित्रण आयच्या सुवातेंत आमकां दिल्लें आसा. आनी दुसरें मोगाच्या भाव भयणो देव कणवळ्यान बरलेलो खाकुळदार आनी नितीवंत म्हणलें लक्षणाच्या किर्तनांत आमी आयकलें. कित्याक आपल्या उलो मारतल्यांक तो सदांच मोगाच्या भाव भयणो लागींच आसा. तो दयाळ, कणवळो आनी खाकुळदार म्हणलें लिसांवी आज आमकां दिल्लें आसा. तिसऱ्यान देव आमकां वेगळे वेगळ्या वेळार आपोवंक येता. हाच्या सुवातेर तो 5 फावटी गेलो आपोवंक. तुका आनी म्हाका सुकोण पडटाना, आमी बऱ्या वाटेन चलनासतना वायट वाटेक वेताना देव आमकांय आपोवंक साबार फावटी येता. मनशा मुखांतर येवंक पुरो, गणिता मुखांतर येवंक पुरो, आमच्या मागण्या वेळार आमकां भोगूंक पुरो, आमचेंच खोशेर दंतस करून आमकां जागोवंक पुरो. देव आमकांय वेगवेगळ्या वेळार आपोवंक येता म्हणलें लिसांवी मोगाच्या भाव भयणो थंयसर आसा. आनी देव आपयतना मोगान आपयता, बलात्कार ना, वत्ताय ना. बदलाक तुका म्हण आसा ये कामाक लाग, तुका मजुरी कितें आसा ती फावो जातली. आनी देवा थंय येवन ताचो पाटलाव करूंक भाव भयणीनो वो वेळ तो वेळ वो निर्दिश्ट वेळ म्हणलो बिलकुल ना. देखून देवा थंय येवंक मोगाच्या भाव भयणो आमकां ती काळजाची उमेद आसचे, आमचें तें बरें म्हण आसचें आनी आमचें तें प्रामाणीकपण आसचें. जेन्ना हें काळजाची उमेद, बरेंपण, हें प्रामाणीकपण आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार आमकां देवा थंय येवंक आनी ताचो पाटलाव करूंक ही वेळ घडी ती वेळ घडी म्हणलें ना. निमाणें सांगलें आसा, साल्वासांव बाचावी दिवची देवान आनी तें देवाचें देणें तातूंत म्हाका आनी तुका हक्क ना. तें देवान दिवचें तें साल्वासांव काल बाप्तिस्म लायिल्ल्याक, काल जिणी परिवर्तन करून आयिल्ल्याक, सुरवेतावन भाग्यवंतपणाची जिणी जीवन आयिल्ल्याक सर्गींच्या राजांत व्हडलो धाकटो म्हणलें ना. आमी सगळीं एकच. थंय बिस्पाक एक पदवी, म्हाका एक पदवी, तुका एक पदवी म्हणली वा जागो म्हणलो ना. आमी सगळीं सर्गींच्या राजांत देवा मुखार एकच आनी एकाच रितीन आमी आसतले हांव म्हणलें थंयसर सांगलें आसा. आमी सकाळीं येवं दी, दनपारां येवं दी, सांजेर आमी सोमयाचो पाटलाव करूंक तांचो कांयच फरक ना. गरजेचें कितें, देवा तें लागीं येवचें आनी देवान आपोवणें दिताना आमी ताका लागीं सरचें. आनी तें उदारपण बाचावी साल्वासांव सर्गींचें राज म्हाका आनी तुका देव कितें बसयलां तें दिन आसतना रावना म्हणलें सत आज आमकां दिल्लें आसा. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज ह्या 25व्या आयताराची देवस्तुती आमी संभ्रमतना आसतना आमी मुखार पळयता देवाच्या राजाची बरी खबर. वा सर्गींच्या राजा विशयांतच आमकां आयकूंक मेळटलें जेजुराच्या परबे पर्यंत. हाका लागून कितें देव आमकां संदेश दिवंक आपयता. आमकां सगळ्यांक देवान रचयल्लें ताचे खातीर. ताचो मोग ताचो वांटो जाणा जावन ताची सेवा कर ह्या संवसारांत जिवन एक दीस सर्गीचें राज आमी सगळ्यांनी आपणाव. देखून ह्या संवसारांत जियेताना थोड्या आयतारांनी आमी आयकलें लढाई नाका, मसोर नाका, बक्षिया. ह्या फाटल्या आयताराची देवस्तुती मोगाच्या भाव भयणो भोव वर्ता बरीत रितीन आमकां मुखार सून व्हरता. आमचे थंय सड उणें आसा, आमी एकामेका बगसूंक जाय.
आमचे मदें मना भेद आसा, कोणी म्हाका रागार आसा, हांवें ती एकमेकान मुखार वचून बोगसाणें मागोवंक जाय, सूख वळखोवंक जाय. कोणी एक म्हजो पेलो सूख करता जाल्यार ताची सूख मोगान ती दिवंक जाय. असलें लिसांव आमी आयकत येवन आसा. कित्याक देवाचो एकच इरादो आनी पवित्र सभेचो एकच इरादो आमी सर्गीच्या वाटेन समकोवंक जाय. जेजू रायाक आमचो सोमी धणी आनी आमचो राय म्हूण मानून घेवन आमी सगळ्यांनी सर्गीचें जिवीत आपणावंक जाय म्हणलें. हें भोव पवित्र भाव भयणो हें लिसांव आमी शिकत वेताना म्हजी जिणी खंयच्या वाटेर चलता म्हणलें आमी आज आमकांच विचारया. देखून आज एक लिसांव म्हाका आनी तुका कोणातय म्हाका मोसोर आसा आनी ह्या मोसराक लागून कोणाक समाधान आसा, कोणाक समाधान ना. ताचे वरवीं म्हजीच जिणी आमी पिड्ड्यार करची. देखून मोसोर नाका, उदारपण, बरें म्हण आमी हेरांतय दाखोवंक जाय. आमचे SVPचे भाव आज तांची परब संभ्रमतना तांच्या सांताक वा घडणाराक मान दिवन तांचें उदारपण तांणी तें लेखून आज तेय बरें म्हण करन पेल्या तें उदार म्हण दाखयतना तांकां आमी निजाकी तांची होगली घुसारूंक जाय. बरेंपण करतना देव तुमकांय बरेंपण तुमच्या कुटुंबांनी दिता आनी तुमी बरेंपण मुखार सुन वेतना जायत्यांनी बरें करून तुमकां आदार दिल्या, कुमोग दिल्या आनी आमी जायती हांगासर आसा. हे SVP भावातय आमी उदार म्हण आमी दाखोवया. कित्याक ते पेल्यातय दुबळ्यांतय जायतो उदार म्हण दाखयतात आनी ह्या मुखांत बरेंपण जायत्या फिरगजांनी जाता. हांव विगार जावन आसतना, साहेबगार जावन आसतनाय हांवें पळयलें आसा SVP मुखांत्र गुठाण जायतें बरेंपण आमच्याच फिरगजेच्या लोकांक बरेंपण जाता. देखून आमी उदार म्हण दाखोवया आनी ह्या मुखांत तांणी करचें बरेंपण पळोवन आमकांय मोसोर नाका, बदलाक आमी हात मेळोवया आनी ह्या मुखांत्र आमी बरेंपण करतना देवाची विस्नार आशिर्वादां जी तांकां मेळची आमकांय लाभतली आनी ह्या मुखांत सर्गीच्या राजा कुशीन आमी सक्कडी मुखारसून वेतले. हांव तसो सर्गीचो बाप आमकां सुमेस्तांक आपोवणें दिल्लो मोगान आमकां सांबाळून दी आनी त्या सर्गीच्या वाठान आमी बरेंपणादान बरें सोदून सर्गीच्या राजा पावची मनशां आमी जावंक तोच सोमी आमकां बळ आनी गठाय दिवन दी म्हूण मागया.